नमस्कार. आज हांव कुर्ल्या खोळाची रेसिपी घेवन आयला. खोळ कशी करची म्हण पळोवया. सुमार एक व्हड चमचो नादलेलें तेल हुनकान तातूंत लसणीची फण्ण दिवका. सुमार हांगा 15 ते 20 लसूण घेतला आणि लसणी फ्लेवर बरो सुटका जाल्यार ते जराशी क्रश करून घालका. लसणीक कलर बरो येईल की एक व्हड कांदो बारीक शिंदून घाला. आता कांदो जरा तांबडो जातपर्यंत भाजून घेऊया. कांदो बरो तांबडो जालो की बरे धुवून शिंदून दवरील कुर्ल घालका. हो सुमार अर्ध किलो कुर्ल आशिल्लो. कुर्ल ह्याच कांद्या बरोबर सुमार एक 2 मिनिट भाजून घेऊया. कुर्ल्याक ताजे सुदा सुटता, पण हांव तरी एक अर्द पेलो उदक घालून ते शिजोवचे दवरला. सुमार एक 5 मिनिट शिजोवन घेतल्या पुरो कुर्ल बेगी शिजता. हो कुर्ल शिजून कलर बी चेंज जाल्या. खोळ म्हळकी तो जरा तिखसो आमसो उरका. हातूंत एक व्हड चमचो दाट आमसाणी पेस्ट घाला. अर्ध चमचो हळदी पिठो आणि 2 चमचे मिरसांगे पीठ घाला. तिखसाण जरा जास्त उरका. आणि रुचीक पावत तितले मीठ घाला. हो खोळ समा जावच्याक मिरसांगे पिठो आणि आमसाणी उदक बरें शिजका आणि उदक ऑलरेडी सरील म्हण सांगून आणि थोडे उदक घालून घेतला. जर हातूंत भितर उदक उरल्यार वयल्यान आनी उदक घालून घेनाकात. आता उदक जरा आटून ग्रेव्ही जरा दाट जातपर्यंत शिजवून घेऊया. गॅसा फ्लेम हायच उरका. हाय फ्लेमारच एक 5-6 मिनिट शिजयला पुरो खोळ अशी दाट जावन येता. सुंगटा खोळ सर्व करचे रेडी आसा. नक्की ट्राय करून पळया. सुंगटा खोळ कशें जालें म्हण आमकां कमेंट करून कळया. रेसिपी आवडल्यार लायक एंड शेअर करा आणि आमगे टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.